नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज 39वो गोंय घटक राज्य दीस. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात शासकीय कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले. 2022 ते 25 वर्साच्या भाषा पुरस्कारांचे वांटप जाले. गोंय आदले आनी आतांचे ह्या विशयाचेर फोटो प्रदर्शन. केंद्रातले राजकारणी आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून गोंयकारांक घटक राज्य दिसाची परबी दिल्या. मडगांवां अपघातांत 68 वर्सां पिरायेचो जोसेफ बाप्टिस्टा म्हणटा तो सोंपलो. रस्तो क्रॉस करतना वेर्णाच्या एका कंपनीचे बसीन मोखिल्ल्यान आगताक सोंपलो म्हूण म्हायती. मडगांव पुलिसांनी पंचनामो करून कूड फातोड्ड्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्या. फुडलो तपास चल्ला. आज सकाळी सुमार 6:15 वाजता हांगासर ओल्ड मार्केट सर्कला लागीं एक एक्सिडेंट जालो. जोसेफ बाप्टिस्टा 60 वर्सांचो दादलो गांवांत मालबाटचो पूण रावतालो बोड्डा. हाका एक्सिडेंट जालो. तो हांगासर एक पेपर घेवन रोड क्रॉस करतालो तेन्ना एक वेर्ना कंपनीची बस येवन ताका धक्को दिलो आनी तो आगतासून सोंपलो. फातोड्ड्याच्या पुलिसांनी पोस्टमॉर्टम करून बॉडी सावथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरून मॉर्गीन घातल्या आनी फुडली चवकशी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबीर डायस. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य दुबावीत पुजा शर्माचे नांव चार्जशिटांतल्यान वगळायले. पुजा शर्मा आड पुरावे नाशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन पुजाचें नांव खंय काडलें. हेर 13 जाणां आड क्रायम ब्रांचीन 304 पानी चार्जशीट फायल केल्या. मुख्य सूत्रधार म्हूण अर्शद ख्वाजाचें खंय नांव चार्जशिटांत घाला. हायकोर्टान TCPच्या कलम 17(2) कातर लायल्या उपरांत ताका चॅलेंज करपी गोंय सरकाराची सुप्रीम कोर्टात याचिका आज एक वेळ कोर्ट नंबर 3 मुखार सुनावणेक येता. विधिमंडळाच्या पावरा आड वचून हायकोर्टान निवाडो दिला म्हूण सरकाराचो SLPत दावो. 1 जून सावन नुस्तेमारीचेर बंदी. कुडबोना जेटी ट्रॉलरांचेर वावुरपी सुमार 3000 कामगार गांव घरा वचपाचे वाटेर. साळ न्हंयेत सुमार 300 ट्रॉलर एंकर करून दवरल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. नुस्तेमारीचेर 30 जुलय मेरेन बंदी आसतली. 1 जून ते 30 जुलय मेरेन नुस्तेमारीचेर बंदी आशिल्ल्यान कुडबोना जेटीचेर वावुरपी कामगार परत घरा वचपाचे वाटेर. हांव आतां आसा कुडबोन जेटीचेर जे फाल्यांच्यान फिशर 1 तारखेच्यान नुस्तेमारी बंद आसा गोंयांत. ते 60 दिसां खातीर जातली आनी आतां तुमी पयले कामगारांनी सगळे आपले जे बोटी आसा ट्रॉलर ते बंद केल्यात, पॅक केल्यात आनी घरा वचपाक लागल्यात. कुडबोना जेटीचेर वावुरतल्यां खातीर 50 टॉयलेट बांदतले म्हूण सरकारान आश्वासन दिल्लें पूण हाचेर अजून काम पुराय जाल्लें ना म्हूण कुडबोना फिशरीज सोसायटीचो अध्यक्ष उलयलो. सरकारान आश्वासनां दिल्लीं कितें 50 सिटर टॉयलेट रेडी जातले म्हूण. आमकां ह्यो पावटी जे कॉलेराचो इश्यू जाल्लो जायते मानाय मेले आमचे जे जायतो इश्यू जाल्लो जेटी क्लोज करपाचो प्रिकॉशन्स घेतली तेन्ना टेम्पररी टॉयलेट म्हूण हाडले जे तेंचेर आमी बोटकारान पयशे काडून थंय दिल्ले आनी आमकां एश्युरन्स दिले की 50 टॉयलेट्स वील बी रेडी विदीन 3 months म्हूण. आज सीझन काबार जालो. वी आर इन एंड ऑफ ऑगस्ट. आज पर्यंत ते टॉयलेट रेडी जावंक ना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. पर्यटन खात्याक वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर केंद्राचे 400 कोटी क्लियर जाल्यात. मान्सून ट्युरिझमाक नेट. पर्यटन मंत्री मिडिया कडेन उलयलो. परवरे 120 कोटीचो टावन स्क्वेअर प्रोजेक्ट येता. ताचो खंय ट्युरिझम आनी गोंयाक लाव जातलो. काम धंदे तयार जातले.
फार्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम दोनूय प्रोजेक्टांच्यो वर्क ऑर्डरी रोखड्योच. केंद्र आनी गोंय सरकारा कडल्यान मान्यताय मेळयल्या उपरांत 400 कोटींचे ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन गोंयांत. 11,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो पर्वरच्या प्रोजेक्टा खातीर बुक्ड. 120 कोटींचो हो प्रोजेक्ट मार्च 2026 मेरेन पुराय जातलो म्हूण पर्यटन मंत्र्याची म्हायती. गोंयाक आर्थीक फायदो जातलो म्हूण पर्यटन मंत्री उलयला. पर्वरी हो नवो टावन स्क्वेअर अंडर दीस पर्टिक्युलर एरिया पर्वरी येतलो. द होल प्लेस इज अबाउट 11,000 स्क्वेअर मिटर्स अप्रॉक्सिमेटली आणि total project cost will be about 120.97 crores, which includes about 18% of GST. Government of India चे funding मेळा 90.74 crores and state government share will be roughly about 35.32 crores. आम्ही त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले आणि एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. हातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंटूय तयार जातले, नवे नवे लोकांक प्लॅटफॉर्म्स मेळटले क्रिएटिविटी आपल्याक दाखोवपाक आणि आमची इकॉनॉमी विच वी से इज लिंक टू द हेरिटेज जाल्यार हेरिटेज लिंक्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ होय दिश्टी पडटलो. स्वदेश दर्शन 2.0 येवजणे खाला कोलबा दर्याचेर येतल्या कोस्टल ट्युरिझम सर्किटाचेरूय मंत्र्यान भर घातली. डेव्हलपमेंटचो कोलवा सरता सगळो तो हेपाजड जाल्ले आसा पळय ते पूर्ण तरेन बरे तरेन करून दिवप तातूंत आशिल्लें आसा. पेडेस्ट्रियन आनी व्हेकल ब्रिज रिकन्स्ट्रक्शन, न्यू पेडेस्ट्रियन ब्रिजीस, डेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग अँड फूड प्लाझा, रिडेव्हलपमेंट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि थंय सर्वेलन्स आणि टुरिस्ट सेक्युरिटी ब्लॉक हो पूर्ण तरेन त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान घेतिल्लो आसा. स्मार्ट सिटीचे काम करपी बाकिया कन्स्ट्रक्शनाच्या हातांनी टावन स्क्वेअराचो प्रोजेक्ट. स्मार्ट सिटी कडेन आमचो संबंध ना, प्रकल्प केंद्रांतल्यान मंजूर जाला. पर्यटन संचालक केदार नायक आनी उपसंचालक कुलदीप आरोलकर प्रकल्पाचे व्यवस्थीत निरीक्षण करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाचें उतर. म्हाका दिसता हांगा आमचो डायरेक्टर केदार नायक आणि MD बाब कुलदीप आरोलकर आर मॉनिटरिंग दीस ऑन अ डेली बेसिस. स्मार्ट सिटी वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी and as far as tourism is concerned we know that these are projects by the center. 26 मार्चाच्या पयलीं हो प्रोजेक्ट रेडी जातलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. दाबोळे फ्लायओव्हराच्या खांब्याक लागून खणिल्ल्या फोंड्याऱ्यांत पडून थंयचो एकलो सोंपला तो मारुती जाधव. तो खंय स्कुटरीन वतालो. पावसांत फोंडारो दिश्टी पडलो ना, बॅरिकेड ना, स्ट्रीट लायट ना. अपकिर्ताक कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. थळाव्यांचो बोवाळ. तेवटेन पर्वरे चोगम रोडार ट्रकाचो स्कुटरीक धपको. रायडराचो पाय गेलो. दाबोळे फ्लायओव्हराचो खांबो घालूंक खणिल्ल्या फोंडाऱ्यांत पडून थळावो मारुती जाधव सोंपलो. घडणुकेक कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार म्हूण थळाव्यांचो आरोप. तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्टरा पयलीं सांगलेले कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेले म्हाज्या कजनान ताका सांगलेले बाबा बॅरिकेड्स लाया, कितें तरी लाया, कोण तरी पडटलो थंय, कितें तरी जातलें. पावस पडटाले, ओके आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो, सांजचे पावस पडला, पूण कितें तरी एक्शन घेवपाचें आशिल्लें न्हू. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जाले, कोण मेलो जितो कितें तें कांय फरक पडना. ही नॅशनल हायवेची आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजी हलगर्जपणा, टोटल नेग्लिजन्स म्हणटा ताका. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन म्हणल्यार ह्या उटंकराच्या पावसान तेंच्यांनी जे वर्क काम चालू केला तेंचे थंयच प्रिकॉशन ना. जे मेन म्हणल्यार तेंच्यांनी नॅशनल हायवेन आमकां मेन सर्वीस रोड जे लोकांक पब्लिकींक येवपाक वचपाक तेंच्यांनी काम अवश्य करचें, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण त्याच प्रमाणे तेंच्यांनी जागो तेंचो खंय आसा तोय तेंचो जागो घेवचो. प्रॉपर सायनबोर्ड, प्रॉपर बॅरिकेडिंग आणि प्रॉपर जे मध्यम खंय तेंचे डिव्हिजन चालू आसा ते बंद करचें आणि प्रॉपर पुलीस बोगमालो जंक्शनाचेर केन्ना एकूच पुलीस दिसता पीक आवराचेर ते बी एक्चुली कंटिन्यू तेंच्यांनी इन्क्लुडींग तुजें इल्युमिनेशन लायट्स ना रातचे, हे लायट्स ना जावन हो काल भुरगो भितर पडलो ना. यांचो सर्वीस रोड ना काय ना. तेंच्यांनी हे आमचे फ्लायओव्हर बांदता हांगा. फ्लायओव्हर बांदपाचेर आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. म्हणल्यार एक सर्वीस रोड तेंच्यांनी प्रॉपर सर्वीस रोड करचो पयलीं आनी मागीर हे काम चालू करचें आसा. पयलीं सर्वीस रोड करचो तेंच्यांनी, प्रॉपर सर्वीस रोड करचो आनी खड्डे बिड्डे पडले ते भरून घेवचे. मजगती पर्वरे चोगम रोडाचेर भिरांकूळ अपघात. ट्रकाचो स्कुटरीक धपको. रायडराचे पांय ट्रकापोना. GMCत उपचार सुरू आसात. वेर्णा सेल्फ एक्सिडेंट. मोटार रस्त्या भायर वचून उमती, कोणाक कांय जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळेच्या भगवान महावीर अभयारण्यात पेट्रोलिंग करपी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर 14 जाणांनी सुरी हल्लो केलो. ताका फातरायलो. अभयारण्यात बेकायदेशीर घुसपाचो यत्न करतना घडणूक. राना खात्याच्या स्टाफाक दुखापत जाल्या. कुळे पुलीस आनी राना खात्यान मेळून 14 धरले. कर्नाटकांतल्यान
दरम्यान गोंयांत बेकायदेशीरपणान भगवान महावीर अभयारण्यातल्यान येवपी 4 जाणांनी राना खात्याच्या स्टाफाक मारले. तांचेर सुरी हल्लो फातरायले म्हूण स्टाफ सांगता. पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या. Sonalim forest area, wildlife wildlife sanctuary. 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest staff, but their conditions are stable, minor injuries only. They are from Dharwad. These are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. So they are in police custody right now, and the forest and police departments are taking the necessary actions to put them under the provisions of the NSS and दूधसागर टूर ऑपरेटर म्हणतात दोषींचेर कारवाय जाय. कायदेशीर प्रवेश करता तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो, सुरयेनी हल्लो केलो, कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे. हय, फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले, खोटांनी मारले तांकां. वयल्यान सुद्दां आदेश येवन तांचेर कडक कारवाय जातली हातून दुबावूच ना मातूय. खोट्यांनी मारले, मारपाक हत्यारां वापरली म्हूण स्टाफ सांगता. खोटे मारले तुमचे आनी तेजेर कितें मारले? हां, तेजेर हांगा तकलेक लागला तुज्या. आनी तुमी तांकां विचारलें न्हू भितर तुमी प्रवेश कित्याक केलो म्हणून? पूण इल्लिगली भितर गेल्ले. डायरेक्ट रानान देवले. हे 4 जाण असले. तातूंत श्रवण कराडी गुड्डा एज 23 हुबी धारवाड. दुसरो आहा तो दर्शन मालागुंडी एज 24 हलयाळ. आणि विनायक कुमार एज 23 धारवाड. आणि त्याच प्रमाणे एक मायनर भुरगो हे केसरवालच्यान देंवन जंगलांतल्यान चलोन येताले. झिलू आनी नागू हेंचेर अटॅक केलो हत्यार घेवन, आनी ह्या दोगांकूय सध्या मार लागलेलो आसा. कुळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे एका हॉटेलाच्या कसिनोत खून, गार्डाक बडयलो. धिरुलाल शर्मा म्हणटा त्या सेक्युरिटी गार्डाक दाण्यांनी बडोवन मारलो. दुसरो गार्ड जखमी. अब्दुल अल्ताफ म्हणटा ताका धरलो. तो हैदराबादचो हिस्ट्री शिटर. मारबडय करून पळटालो. विमानतळार धरलो. मजगतीं दुसरो गार्ड सत्यम गांवकार म्हणटा ताकाय बरेंच लागला. प्रकरण पणजे पुलिसे मेरेन पावला. पणजे पुलीस स्टेशनान राती लेट नायट 3 सुमार एक कॉल येयलो. कॉल आसलो तो एका हॉटेलांतल्यान, पणजेच्याच एका हॉटेलांतल्यान फोन आसलो की थंयसर एक गेस्ट जे हॉटेलान रावपाक गेल्लो आनी तेजे सेक्युरिटी वांगडा 2 सेक्युरिटी गार्डा वांगडा तेजी झगडी जाल्या. पणजे पुलीस टीम जेन्ना स्पॉटार येयली तेन्ना कळोन येयलें की ज्या गेस्टा मदीं आनी सेक्युरिटी मदीं एक किरकोळ कारणां खातीर झगडी जाल्ली. तेन्नाच झगडी जाताना तेणें एक गेस्टान लाकडाचो जो दांडो आहा तो काडून त्या सेक्युरिटीच्या तकलेर दोगांच्या मारलो म्हणून कळोन येता. तेन्नाच मारलो तेन्ना तो एक सेक्युरिटी गार्ड खंय तरी कॉलेप्स जाल्लो. ताका शिफ्ट करतालो जीएमसीन शिफ्ट करतना ताका वाटेक ताका मरण येयल्लें. आनी दुसऱ्याक आतां जो दुसरो आसा तो एक्चुली जीएमसीन आतां ट्रिटमेंट घेता, तेजेर उपचार आतां चालू आहा. तो मेला तो सेक्युरिटी हो धिरू शर्मा हो रावपी मूळ मध्य प्रदेश आनी तो सेक्युरिटी म्हणून त्या हॉटेलान काम करतालो. दुसरो जो सेक्युरिटी गार्ड आहा तेजेर आतां एक्चुली ट्रिटमेंट चालू आसा जीएमसीन. तेजें नांव आहा सत्यम गांवकार. हो रावपी शिरोडाचो आनी तो हॉटेलान त्या सेक्युरिटीन म्हणून कामाक आसतालो. तेन्ना इन्वेस्टिगेशन पणजे पुलीस स्टेशनान जेन्ना स्टार्ट केली जाल्यार तो मेन एक्यूज आहा तेणें एक्चुली तेजेर ताका मारलेलो तो एक्यूज खंय तरी पळोवन दाबोळी हांगा एअरपोर्टार तांकां मेळ्ळो. तो पळोवन वयतालो हैदराबाद म्हणून कोण येता, तो रावपी हैदराबादचो. तेन्ना पणजे पुलिसीन ताका अरेस्ट केल्लो आनी तेजें नांव आतां फुडें नेलां. त्या एक्युजाचें नांव आसा अब्दुल अल्ताफ म्हणून. हो हैदराबाद रावपी हो जो एक्यूज आहा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण अब्दुल अल्ताफ हो एक्चुली हैदराबाद पुलिसेक एक्चुली तेज्या नांवार हिस्ट्री शिटर म्हणून कळोन येता. हेच्या पयलीं असले खूब क्रायम तेणें केला हैदराबादान म्हणून आमकां कळोन येता. आतां पणजे पुलिसेन अब्दुलाक आतां अरेस्ट केला आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. INS तारिणी नाविका सागर परिक्रमा यशस्वी पुराय करून आयिल्ली लेफ्टनंट कर्नल रुपा आनी दिलनाक रक्षा मंत्र्यान वास्को येवकार दिलो. रक्षा मंत्र्यान दोगांची तोखणाय आनी भोवमान केलो. ऑपरेशन सिंदुराच्या फाटभुंयेर नारी शक्तीच्या पराक्रमाची तोखणाय केली. 3 महासागर
4 खंड 50,000 सागरी किलोमीटर परिक्रमा ताणी 8 महिन्यात केला. हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है. साथियों, हमारे देश की बेटियों की देश की सेनाओं में जब से भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ी है, उन्होंने हर भूमिका में हर जिम्मेदारी निभाने में कमाल करके दिखाया है. आज हमारे देश की बेटियां सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों में अनेक तरह से अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और देश का सुरक्षा चक्र निरंतर मजबूत होता जा रहा है. आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं और एनडीए से इसी महीने 17 गर्ल्स ने पास आउट भी हुई हैं. साथियों, आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के हर अंग में महिलाओं ने एक्टिव और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किया है. बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में जो टेररिज्म के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, उसको अंजाम देने में हमारी विमेन पायलट्स और अन्य महिला सैनिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है. आरजीचो आदलो मेंबर मयेचो आरजेपीचो उमेदवार श्रीकृष्ण परब आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीची विरोधी पक्ष फुडारी आतिशी आनी गोंयचो आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार दिल्ली ताच्या इंडक्शनाक आशिल्ले. पक्ष विरोधी कारवायो करता म्हूण ताका खंय कांय म्हयन्या फाटीं आर्जीन काडून उडयल्लो. आयज आमी हे चिंतून घेतलेले डिसिजन अशें तुमी म्हणपाक शकता, कित्याक आमी हे डिसिजन घेवच्या पयलीं ऑलमोस्ट 4 ते 5 म्हयने तरी आमी हेजे डिसिजनारूच गेले. कित्याक आमी डायरेक्ट जॉईन जावप हें खंय तरी सारकें नसलें, कित्याक आमी पर्सनल गेना खातीर हें डिसिजन घेवना. हें आमी ओवरऑल एक आयडियोलॉजी, कित्याक हांव जेन्ना पॉलिटिक्सान येयला तेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी एक्टिवली सोशली एक्टीव आसले आमी, तेन्नाच्यान एक आयडियोलॉजी घेवन फुडें गेल्ले. सो आयडियोलॉजीचेर खंय तरी आमचे एक खंय तरी दोनूय पार्टीच्या मदीं हें जावपाक जाय की बाबा ओके, आमी जी आयडियोलॉजी व्हरता, गोंया खातीर जे आमी ड्रीम पळयता, एक गोवा मॉडल जे आमी पळयता, ते मॉडल तांकां एक्सेप्ट आसा काय ना हो मोठो क्वेश्चन मार्क आसलो. सो आमी जे आयडियोलॉजिकली आमचे मॅच जाता ते आमी एक हे करून घेतलेले आसा की ओके बाबा, आमी ह्या हेजेर आमी काम करतले. आमी एक आमकां जाय तसो आमी जो ड्रीम पळयला त्या लेवलाचो गोवा मॉडल एक लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी तें चिंतून आमी आयज ही एंट्री केल्ली आसा. आमी हें सगळें जें कितें आसा पळय हें आमी जेन्ना हांव दिल्लीच्यान हांगा येतलो, गोंयान येतलो, तेन्ना सगळे आमच्या गोंयचे आमचे पत्रकार भाव जे आसा तेंच्या फुड्यान हांव ते सगळे घेवन बसतलो. सो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते करया. जॉईनिंग जाल्यार तुजे आनी कितले भुरगे आसा? सगळे भुरगे तुजे सपोर्टर जॉईन जाले? माझी जी टीम आसली, मयाची माझी टीम जी आसली, तांकां प्रत्येक भुरग्याक हांव वचून मेळ्ळो आसा आनी तांकां भुरग्यांचो हांव डिसिजनान ते म्हाज्या वांगडा सहभागी आसा आनी म्हाज्या बरोबर ते आसा. जॉईनिंग जाल्या काय ना, जॉईनिंग हांवें एकट्यानूच केल्लेली आसा, आनी कोणी करूं ना. सो मागीर ते आमी ल्हव आमी फुडें कितें करपाक जाय ते करतले. तांदूळ पॉलिश करूंक बेळगांव व्हरपाचो इशू सिव्हील सप्लाय खात्याचो न्ही, शिक्षण खात्याचो. मिड डे मिलाक शिक्षण खातें कोटा दिता. आमी फक्त सोसायटींनी तांदूळ दितात. शिक्षण खात्या कडल्यान नोट आयल्या उपरांत खातें रिलीज करता. PDS मंत्री रवीची जाप, सरकार बरो तांदूळ हाडटा, खातें बरोच तांदूळ लोकांक दिता. रवी उलयला. शाळांनी मिड डे मील दिवपाक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक येवपी तांदूळ बरो येना म्हूण बेळगांवां पॉलिश करपाक धाडटात अशें सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या कांय बायलांनी सांगिल्लें. पीठ करपाक गवूय खंय बेळगांवांत दळून हाडटात. बेळगांवांत गव दळपाक खंय 2021 शिक्षण खात्यान परवानगी दिल्ली. हे विशीं उलयतना हो विशय सिव्हील सप्लायाचो न्हय, शिक्षण खात्याचो म्हूण सिव्हील सप्लाय मंत्री रवी नाईक उलयलो. पयलो म्हणजे हे आमचे खात्याचे न्हू, सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटाचे न्हू, हे एज्युकेशनाचे. आतां एज्युकेशनान आनी ते आमकां कांय खबर ना, तांकां ते कोटा आसा पळय हाका सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें दिता ते कितले दिता म्हाका खबर ना, पूण एज्युकेशन डिपार्टमेंट ते तांकां दिता. म्हणजे आमचे खात्याचे ते दिना, आमचे फक्त सोसायटीनी ते कितें आसा आमचे पळय आसा डिपार्टमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान नोट येता, ते प्रमाणे ते रिलीज करता. आतां तांदूळ जे आसा आमी बोर तांदूळ दिता, सरकार बोर तांदूळ हाडटा
आनी बरें लोकांक दिता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.